Just imagine. Just imagine. Just imagine. नमस्कार मित्रांनो, कशा आहात तुम्ही सगळे? बरे ना? सध्या आरोग्य मातशें वेदरूय बरें ना न्हू, भायर क्लायमेट चेंज, आवाजूय चेंज, सगळें चेंज. बरें ना रे, सारकें अशें म्हणजे जीव सामको वाजलेल्या. नमस्कार मित्रांनो आणि स्वागत तुमचे जस्ट इमॅजिन या कार्यावळीन. Just imagine. मित्रांनो, कसिनो प्राईड जस्ट इमॅजिन तुमचे परत एकदा स्वागत. मित्रांनो, काय सरकारी अधिकारी चीफ मिनिस्टराचे सायनी मारून खंय फायली क्लियर करता अशें आयकलां. दॅट मिन्स सरकारी अधिकारी जावपाच्यो सिम्पटम्स हांवें ल्हानपणानूच दिल्लेल्यो. ल्हानपणानूच म्हाज्या भितर एक सरकारी अधिकारी दिसतालो, पण म्हाज्या पॅरंट्सांक तें केन्ना कळ्ळेंच ना. I also used to forge signatures, my father's signatures on my report card. फक्त फरक कितें, हांव रोखडोच सांपडटालो आनी मागीर येटिश्ठ मार पडटालो म्हाका सारको. मागीर थोड्या तेंपान हांवें लोकांचे आवाज फॉर्ज करपाक स्टार्ट केले. आतां आमी सीएमाचो आवाज काडलो जाल्यार बोळ मारलो तुमी आं, आनी हांगा सीएमाच्यो सायनीच कोण तरी सीएमाच्या सायनीची मिमिक्री करता, तें काय न्हू आं, हें बरें. बीजेपीन छत्तीसगड, मिझोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा असेंब्ली इलेक्शनाक मार खाला. एका बीजेपी लिडरा कडेन हांव उलयतालो त्या दिसा. तेका हांवें म्हटलें, विचारलें तेका की तुमचे अशे 5य राज्यांनी सिटां सामकी कमी येवपाचें कारण कितें? 2 राज्यांनी तुमचें सामकें हें जालें, कितें कारण कितें? तेन्ना त्या बीजेपी लिडरान सुंदर अशी जाप दिली. म्हणपा लागलो, तुमी वण्टीर शर्ट लायता, शर्ट लायतले जाल्यार वण्टीक एक खिळो मारतात आनी शर्ट लावपाक मेळटा तितलोच असो खिळो तो सोडटा, भायर दवरता. त्या खिळ्याक जर हातोडी मारीत रावले, खिळो भितर वण्टीन गेलो ऑलरेडी हां, तरीकूय जर हातोडी मारीत रावले जाल्यार वणत फुट्टली न्हू. सेम तशेंच जालें रे म्हणपा लागलो. पप्पू 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 कितलो म्हण पप्पू 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 गेलो, लास्टाक वणत फुटली आनी पप्पू पास हो गया. कितल्या साद्या शब्दांनी आमकां तेणें सांगलें की बीजेपीन सोनिया गांधीक खूब वर्सां पयलीं विदेशी बहु विदेशी बहु विदेशी बहु करून काँग्रेस सामकी सत्तेर हाडली पळय, तशें आयज परत पप्पू 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 करून काँग्रेस परत सत्तेर हाडटाय पळय. 2 राज्यांनी हाडली. जेणे अशें पतन जातलें म्हणून पयलींच भाकीत केल्लें, ते वतन के रखवाले ते पतन के रखवाले लक्ष्मीकांत पार्सेकर. Just imagine. पार्सेकर बाब, छत्तीसगडा सारको, राजस्थाना सारको रिझल्ट प्रत्येक राज्याने जावंक जाय. म्हणजे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन Just imagine. नॉर्मली पार्सेकर अशें उलयनात. आय थिंक हे उलयतना म्हाका दिसता जेवच्या पयलीं ही इंटरव्यू घेतल्या, नाल्यार कितें जाता हंगर अच्छे अच्छे उनको बदल दिता म्हणटा पळय. एनिवेज, खावन पिवन जो मनीस प्रेसा कडेन, स्पेशली च्या 2-3 कपां च्या पिवन जो मनीस प्रेसा कडेन उलयता, ताच्या कडेन उलोवन पळोवया आमी. Just imagine. रेजिनाल्ड बाब, आमच्या समेस्त विवरांक तुज्या कडच्यान एक अमिताभ बच्चन स्टायल स्मायल जावनी बारीकशी. खंय शिकलो रे? केन्नाच्यान रे? सारको डिक्टो अमिताभ कसो? केन्ना प्रॅक्टीस मारताय तुही? 4 म्हयने जाले. अशें रेजिनाल्ड, दीस इज डिसेंबर नाव, लिवर बी स्ट्रॉंग आहा मरे. पार्टी केन्ना करुया? पार्टी 31st. डायरेक्ट 31 डिसेंबर, मदीं कांयच नाका. ओके चल, न्यू इयर ब्लास्ट मरे, न्यू इयर ब्लास्ट करुया सामकें. राजी, म्हाका एक सांग, पार्टेक टायम लिमीट बा आहा? किती टायम लिमीट? म्हणजे टील वॉट टायम वी कॅन पार्टी, लायक टील वॉट टायम साऊंड इज अलाउड, हाऊ मेनी डेसिबल्स? See, what happens is this is a very dicey question, and the thing is that असो डोंट बी टेन्स्ड. पुलीस येयसर धुमशाण घालुया म्हणटा तूं ऑन 31st, सारकें? आनी हे लिकर स्टॉक बी काय प्रॉब्लेम ना. काय प्रॉब्लेम ना, सगळं बेस्ट. हे
काय प्रॉब्लेम ना म्हणटा लोकल बिस्किबा हाडशीत हा बरीच सांगता. We are more little, we are more decent. मोर डिसेंट म्हणजे ओल्ड मॉंग कळ्ळें तें तुजें. कितें जावं स्टॉक कमी पडपाक फावना रेजिनाल्ड उलास दवर पार्टी जाय मरे तूं. जाता तितलो स्टॉक कमी पडोंक जायना कित्याक आतां सेशन सोंपल्या उपरांत वन फॉर द रोड, वन फॉर द बॅड, वन फॉर फातोड चालूच आसता मागीर तें. मटण हांव हाडटा आं हांव मरे रांदू मातशें बेगीन कर. तें बेगीन करून आनी हांव फोणान पडो त्रासान पडो गो आसूं एनी डोंट वरी. इसवण पापलेटां बी हाडया कितें न्ही हाडपाक काय न्हू नुस्तें बरें मेळपाक जाय. फॉर्मालीन लेस्ट नुस्तें बी मेळत न्ही जाल्यार पार्टी फ्लॉप. फॉर्मालीन म्हणून नाच कितें. हांव नुस्तें स्पॉन्सर करता म्हणटकूच दॅर इज नो फॉर्मालीन नाल्यार हरशीं फॉर्मालीन आसा आनी हांव स्पॉन्सर करता नुस्तें म्हणटकूच ना फॉर्मालीन ना हाड. There is no formalin. हीच फॉर्मालीन ना. It's formalin ना. रेजिनाल्ड नुस्तें खावपाक सामको वखवकला मरे. Just imagine. तुमकां केन्नाय अशें जालां की कोणाच्याय घरा कडेन तुमी वयता न्ही दारान पावता थंय पांय दवरता थंय की कितें तरी घाम जाता ढाम जाता सारकें अशें कितें तरी अशें जाता की तुमी एक्सपेक्ट करिना आनी अचानक तुमी पळयता की अशें पांय दवरता थंय सगळे लोक घरांतले अशे हात मारून बसल्या तकलेर आनी तुमकां मागीर कांयच कळना की कितें जालां एक्झॅक्टली. म्हणजे तुमी येवच्या पयलीं हें जालां काय तुमी येता म्हटल्यारूच जालें. मागीर कितलें कन्फ्युजन जाता तशें गोवा मायनींग पीपल फ्रंटाचें जालें काय कितें अशें दिसता म्हाका. म्हणजे सारकें ते दिल्ली पांय दवरता आनी हांगा BJPची 5 राज्यांनी रिजल्ट आवट आनी सारकें म्हणजे कितें सांगतलें जाल्यारूय आतां मार्ग ना कित्याक ते बरें मुडान नासतलें न्हू सद्या बरें मुडान ना. Just imagine. RBI गव्हर्नर उर्जीत पटेल हांणी रेजिग्नेशन दिलें. आतां आमच्या नोटींचेर कोण सायनी मारतलो काय. न्यू जालो RBI गव्हर्नर जालो काय न्यू RBI गव्हर्नर अपॉयंट जालो खंय कोण शक्तिकांत दास आमचो न्यू RBI गव्हर्नरान नव्यो सायनी आनी नोटी चेंज जाल्यार बरो मित्रो नये RBI गव्हर्नर पोरण्यो नोटी वापस भेजो बी म्हटल्यार आमी ओके जाल्यार कितें जाता आतां नवो RBI गव्हर्नर अपॉयंट जाला आतां हांव पयशे थोडे विड्रॉ करता रे बाबा आयज वयता न्ही. बाकी शशिकांत हें नांव हांव तरी पयल्या फावटी आयकता शक्तिकांत म्हणून नवी ही गांवांनी आमी रशिकांत शशिकांत उमाकांत कमलाकांत लक्ष्मीकांत ही नांवां आयकल्यात पण शक्तिकांत इज टू मच. Just imagine. सुदीन बाब तुमी पोर्तुगालाक वचून आयले बरें दिसलें तुमकां आतां हें अशें करप पोर्तुगालाक बी वचप बरें दिसलें. आतां फाल्यां तुमच्या मुखार कोणी एकलो स्वातंत्र्य सैनीक आयलो आनी तेणी तुमकां विचारलें कित्याक गेल्लो पोर्तुगालाक म्हणून जाल्यार तुमी कितें सांगतले. तुमी पोर्तुगालाक गेल्ले म्हणून तुमचेर हांगा भयंकर टिका जाल्या खबर आहा तुमकां. It is very good. It is a सकारात्मक टीका. लक्षात दवरा. I appreciate. आसूं आतां सुदीन बाब म्हाका एक सांगा तुमी हें गांवठी भाजीपालो केन्ना घेता. पणजे येतना म्हणजे वाटेर हे आमच्या हांगासर हे बाणस्तारी काडून बीन थंय घेता तुमी त्या हायवेचेर आमी थंयच घेता. बेस्ट आसता गांवठी भाजी कितें लागता सारकी आनी बरी सवाय आसता. सवाय भाजी म्हटल्यार अशी होलसेल भाजी खंय मेळटली. रामनगर मागीर खंय तालिगांव आनी कालापुरा बेस्ट गांवठी भाजी मेळटा सामकी फ्रेश फ्रॉम द फार्म सामकी पोरसांतली. लागींच गेल्यार बरें न्हू लागींच आमकां तें गोंया भायर कितें वचोंक जाय बेश्टें. पेट्रोल कितलें म्हारग जालां आतां. कितले जालें पेट्रोल 62 काय पॉयंट कितें रुपया लिटर जाला आतां म्हणजे 63 रुपया ऑलमोस्ट जाला. आतां इलेक्शनां लागीं पावली न्हू पेट्रोल डिझल हळू 15 पैसे 12 पैसे 18 पैसे देंवत रावतले आतां. हे म्हाका प्रत्यय आसा. तुमकां प्रत्यय आसा म्हणजे मोदी वोटींग करपाक म्हणून आमकां हे लॉलिपॉप दिता पेट्रोलाचे न्हू. This is what I said. आनी आमी गोंयकार न्हू रोखडेच लॉलिपॉपांक रोखडे भुलतात. अजीब है गोवा के लेक. लेक न्ही लेक चालली साचले लेक म्हणजे तळें. अरे हे विरोधी मतदारसंघांनी तुमी विरोधी पक्षाच्या मतदारसंघांनी उदका पुरवण जेन्ना जाय तेन्ना बंद करतले. डायरेक्ट आमच्या थंय न्हू एक पायपलायन फुटल्या म्हणजे बारीकसो लिकेज आहा
केन्ना मेरेन सारकी करून दिता? ते करपाक एक 10 दीस म्हाका जाय. इतल्या बेगीन? सुदीन बाब, मस्करी करू नका प्लीज. सारकें सांगा, फुटलेली पायपलायन सारकी करपाक कितलो टायम जाय खात्याक? 1 तास जाय. आतां कशें जालें? आनी खूब वगत जालो. काय ना आमकां च्या पाणी बी काय ना? सरळ सरळ चाव ना म्हणटा? इतलो हो अट्टाहास? हा आमचा शुद्ध अपमान आहे. हा मी चाललोच. आमी वायट धरून नाका. ना 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 ना. तशें काय. पण एक हा सुनील बाब, हाली तुमच्या मुखार एक वेगळेच स्टेज आयला. अशें दिसता तुमचो शुक्र लाभस्थानी आसा आणि तितून 11व्या स्थानाचेर राजयोग दिसता म्हाका. च्या घेतलो. च्या पिलो. काय मरे राजकारण्या कडल्यान अशी च्या उकलप आसता कळ्ळें? सगळ्यांत चड करप्शन PWD करता. हे पळय हांव सदांच सांगता. सांग तूं. नाही हांव सदांच सांगता की म्हजो प्रश्न पूर्णपणे आयकून घेया पयलीं. पण ना, सीएमाची रेस आनी उत्तर दिवपाची रेशीन सदांच जीव घेणी घोडदौड चल्ल्या तुमची. Just imagine. Just imagine. मित्रांनो, हांव सदांच चिंतता की दोन पॉलिटिशियन्स वेगवेगळ्या पक्षाचे जेन्ना एकी कडेन गजाली मारपाक बसतात तेन्ना ते कितें तरी उलयता आसतले. म्हणजे भयंकर क्युरियोसिटी म्हाका अशी म्हणजे इन रियलिटी अशें आयकुपाक मेळना. पण जस्ट इमॅजिनान एक हांव इमॅजीन करता की एकी कडेन सुदीन ढवळीकर आनी विजय सरदेसाय बसलेले आनी कितें तरी गजाली मारताले. सो म्हाज्या मते ते अशें कितें उलयताले काय, अरे आय एम प्राऊड, MOST, MORT, गडकरीजी, नितीनजी, 8,000 कोटी, 12,000 कोटी, 18,000 कोटी सुतवाच केला. खंयचें काम त्या माध्यमांच्यान जावपाक जाय. रोड आनी करोड हेच गोळकारपण कितें रे तुजें? तुका जेंडर इम्पॉर्टंट, म्हाका टेंडर इम्पॉर्टंट. पोर्तुगालाक वचून आयलो मरे तूं, थंयचे कितें गजाली सांग मरे. पोर्तुगालाचो PM म्हाका मेळ्ळो, म्हाका म्हणपा लागलो पोर्तुगाल गोंयाक उदका पुरवण सारकी करपाक जाय ती मदत करतली. ह्या कामान पोर्तुगाल नंबर 1 आसा. तो आमकां कितें उदक दितलो? पोर्तुगालाक आमी उदक पियेला तितलें पुरो मरे पयलीं. केन्ना तें? ऑपरेशन विजय विसरलो कितें तूं? अरे हांवूय गेले 8 म्हयने ऑपरेशन विजयूच करता वय. काय साध्य जायना. पोर्तुगालाचो PM म्हणपाक लागलो उदकान कितें उडय, आपली टीम ते तुका 10 मिनटां भितर सोदून काडून दितली, इतले आमी एक्सपर्ट आसा. भाई तुवें कितें उदकान उडयलें तर? अरे हांवें उदकान डिस्प्रिनाची एक गुळी उडयली, आजून सोदतात खंय ते सोड. म्हाका ते छत्तीसगड इलेक्शनाक वापरलेली इलेक्ट्रॉनीक वोटींग मशिनां जाय आसलीं मरे कपडे धुवपाक. इलेक्ट्रॉनीक वोटींग मशिनां आनी कपडे धुवपाक कशें कितें? अरे ह्या इलेक्ट्रॉनीक वोटींग मशिनांनी येद्या व्हडल्या पक्षाक धुवन काडलो, ताका कपडे धुवपाक कितें सोंपें मरे सामकें? कितें बेश्टेच कितें? तूं मरे एक एकदां अशें लोचे मारता विजय, जाम राडा जावन पडटा सारको. ना हांव कितें लोचे सारकें उलयता हांव. कित्याक पडली? विकास जालो, प्रभास जालो, सुहास जालो, पण विकास खंय जावूच ना मरे. खंय आरे विकास? GDP वाडटली म्हूण सांगताले, वाडली GDP? GDP वाडली मरे. अरे GDP वाडली तुका खबर ना? केन्ना वाडली रे GDP? गॅस, डिझल आनी पेट्रोल GDP वाडत हा. आनी कितली जाय तुका GDP? Just imagine. रोबो 1 येयलो थोड्या तेंपान, रोबो 2.0 आयलो. सतीश धवन गोंया भायर गेल्लो, आतां सतीश धवन 2.0 वर्जन परत येता खंय गोंयांत. सतीश धवन इज नोन फॉर हिज फाट साट ऑपरेटिंग स्टाइल. क्या बीजेपी के सहयोगी पक्ष MGP और गोवा फॉरवर्ड
सतीश धोन के डिक्टेट सहन कर पाएंगे? देखते हैं. Just imagine. विजय बाब, सतीश धोन परत गोंयान एज अ महामंत्री येता खंय, कम बॅक. तो परत येत जाल्यार अशें गोवा फॉरवर्ड बी नाका, कांय नाका अशें म्हणीत जाल्यार असो आमकां भंय आहा. सतीश धोणान तुका हे कर, हे करूं नाका, हांगा बस, थंय उठ केलें जाल्यार तूं सतीश धोणाक कितें सांगतलो? शाशू करतलो. अरे वा, म्हणजे तुम्ही ताचे कांय एक आयकुपा ना तर. तेच म्हणटा एमजीपीचे आमदार फुटपाच्या वाटेर आहा म्हणून अशें आयकता, अशी अफवा आयकल्या आमी. येता जाल्यार हांव एकल्या कोणाक व्हरता ना. काय व्हरता? Just imagine. मित्रांनो, इट्स टाइम फॉर ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट. आमच्या पयलींच्या सीझन 4तले काय बरे बरे खीण जस्ट इमॅजिनातले तुमच्या मुखार दवरता हांव. ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट. आपले इतिहास केन्ना विसरूंक जायना. म्हणटा पळय की राजकारणी बेस्ट नाटकां करतात, सारकें. नरेश सावळ आनी आमचे विष्णुभाई वाघ हे दोगूय न्हू बेस्ट सामके कलाकार. नाटकां बीन ते म्हणजे गांवांतली बीन बरे करता ते. आनी दोगांकूय न्हू मातशें प्रॉम्प्टिंग करचें पडटा. पण फरक आसा. नरेशाक प्रॉम्प्टर म्हणून रावप म्हणजे नाका शेवट जावप रे बाबा. स्वागत करतो आहे. आता हे स्वागताचं ढोंग करू मागण कशाला करता? हिंदूंच्या घरादारावर, आम्हा हिंदूंच्याच घरादारावर राजे म्हणवणाऱ्या राजपूतांनी तोफाचे अग्निवर्षाव केले. पालखी पदस्थ शिवाजी शरणागत म्हणून पायी रखडत चालत आला. म्हणजे यालाच विरक्ती म्हणावी का? राजे जयसिंगजी, हीच निष्ठुरता एखाद्या यवनाच्या बाबतीत घडली असती तर आमच्या मनाला यत्किंचितही विश्वास वाटला. अरे सावळाक प्रॉम्प्टिंग करता पळय तेन्ना नाखाविलो मूस सुद्दां मारपाचो टायम मेळना. हाचो रिवर्स विष्णू वाघाचो प्रॉम्प्टर जावप बरो. सामको म्हणजे तुका बिना कामकाम विनोद कामली गो. कित्याक विष्णूक आपले डायलॉग सामके पाठ आसता, प्रॉम्प्टराक कांय काम मेळना आनी प्रॉम्प्टर थंय बेश्टोच मुस्का मारीत बसता. आज आम्हाला फार थकवा आलेला आहे. सकाळपासून काम करून आम्ही दमलेलो आहोत. कर भरला नाही म्हणून 10 जणांना जोड्याने फोडून काढले. हुकूम ऐकला नाही म्हणून 12 जणांना नातेने तोडून काढले. नाही, शक्य नाही. नाही, याचा अर्थ काय? अरे हो, आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत अजबूच जबरदस्ती करपाक लागलो. म्हाका म्हणपाक लागलो मुख्यमंत्र्याक आपल्या बरोबर क्लासीन बाकाचेर बस. हे बाग बुडोवपाचे हा काय कितें? ताका खबर ना म्हाजो क्लास मातसो वेगळो. आय मीन म्हाजें स्कूल आहा, म्हाज्यो स्वताच्यो क्लासी आसा बाबा. आतां हे फॉरवर्डाचे बबिता बॅकवर्ड येवन शेरावले. हांव दामूक पळोवन बाबा आदार दिसलो. हें उलोवच्या आदीं एक दीस पयलीं निलेश काब्रालान पळय मुख्यमंत्र्याक जो भडकयला आनी सराची तकली इरार केल्या पळय. मुख्यमंत्री टोटी आमकां नाका ते ढवळीकर ब्रदर्स नाका आमकां ते. आमच्या मतदारसंघात काय कामच करिना. रस्ते करता आनी 8 दिसां भितर शिरोडीच्या नांवान परत रस्ते फोडटा. आमी तांचे कॅन्डिडेट फोडून हाडया बीजेपीर. आय हॅव प्लॅन फॉर दॅट. ताका तूं मुख्यमंत्री नाका म्हणजे आनी कितें उरलें? टोट ती युती, टोट ते गठबंधन आमकां नाका ते. नाका आमकां ते पार्टनरशीप. सोड तांकां. म्हाका कर फुडें PWD मिनिस्टर. हांव आतां तुजे खुर्चेर येयल्या ते म्हणटा मुख्यमंत्री तूं नाका. फास्ट घे निर्णय. उलय CM कितें तरी डिसिजन घे. CM सांग बेगीन सांग. तूं म्हणटा तितून तथ्य दिसता. तांकां नाका जाल्यार तोडुया युती. पण जिखल्या उपरांत मंत्रीपद दी म्हणून फाटल्यान मात लागो नाका म्हाज्या मागीर हांव. पण आतां हेका अशें म्हणपाची कितें गरज आसली? घरांत टीबी असता आणि घरांत टीबी असल्यानंतर
वेगवेगळे प्रोग्राम डे टू डे बऱ्यो बऱ्यो सिरियल्स आसता आनी एकदां ती सिरियल्स पळोवपाक चालू केल्या नंतर गांवांत कसलोय बरो जर प्रोग्राम आहा जाल्यार तेका त्या प्रोग्रामाचे पळोवंक ना, गांवांच्या देवाच्या उत्सवाचे पळोवंक ना. तेका दिसता की आपूण ती सिरियल चालू पळयतात, ती सिरियलीन एक दीस जर खंड पडलो जाल्यार कितें घडोवंक शकता. म्हणजे तिका तेची इतके इंट्रस्ट आसता आनी पायलो तरी त्यो इंट्रस्टेड आसता. आमोरेच्या टायमार तुज्यो सिरियल पळोवपाक बसल्यो जायत जाल्यार बाबडो भोव दीसभर कश्ट करून काम करून जेन्ना घरान भितर सरतात तेचेर सुद्दां तेंचें लक्ष नासना. कारण ती इतकी त्या टीव्हीन भितर गेल्ली आसता की तांकां बाबडे ते आपलो घोव येयला, तेणी कपडे काडले, तेची वडीची विचारपूस करूंक जाय, बाबा तूं च्या पाणी घेतलें काय ना, कितें केलें काय ना, हें सुद्दां विचारपाची मनस्थिती आज नासना. ती इतकी ह्या हेतून सारकी रुतलेली आसता. तू साश्टीचो टायगर मरे, तू केन्ना असो ओगी रावपी मनीस, तू सामको फायर ब्रँड लिडर मरे साश्टीचो. आनी तू पर्रीकराक, पार्सेकराक, दिगंबराक चल हांव वयता. पयलीं कितें दिसलें जाणा, हिलरी क्लिंटन अमेरिकेची प्रेसिडेंट जाता म्हणून, पण जालो डोनाल्ड ट्रम्प. तेंगे डिसिजन कोणाचे रिपब्लिकन पार्टी सपोर्टरांचे हांव सांगूं शकना न्हू, हांव कितें चलतलो तेंगे डिसिजन न्हू. ते बी बरें. आतां हे सरकार न्हू गोंयाक सगळ्यांत पयलीं खंय गोंयाक कॅशलेस करपाक सोदता. आतां हें स्कॅम केदें म्हणटा तूं? हें स्कॅम हें व्हडलें स्कॅम मरे. तू इतलो सिरियस कित्याक? म्हणजे सामको असो ओगी ओगी कित्याक? वेर इज दॅट अवर ओल्ड गुड चर्चिल आलेमो? वेर इज ही? अच्छा दिन आएगा, कभी आएगा, कितना दिन हो गया, अभी 2 साल हो गया. अरे वा, आतां कशें आमकां पयलींचो चर्चिल सारको मेळ्ळो, आमकां दिसला चर्चिल रिटर्न्स. मित्रों, 2018 खत्म होने में सिर्फ 14-12 दिन बचे हैं. कोई गलती, गुस्ताखी, खता हो गई हो तो मुझसे माफी मांग लेना. कळ्ळें? आयज बरो मुडान आसा हांव, जाय माफी मागूंक हांव रेडी आहा फॉरगिव करपाक. आनी कांय ना, चड सांगिना. येता हांव फुडल्या विकाक तुमकां हांव मेळटा फुडल्या आयतारा सेम टायमाचेर 7:30 आनी 9:30 प्रुडंट मिडियाचेर. तुमचो इश्ट परेश परब. तर देव बरें करूं, हांसत रावा, खेळत रावा आनी आरोग्य सांबाळ. क्लायमेट बरें ना, येता चल. बरें ना रे वातावरण. Just imagine. Just imagine. Just imagine.